समजता तुमचं सगळी बरं आहे म्हण. सो हिंग जाले आता मॉर्निंग ओके. आणि दाडा ऑफ आहा. दाडा रांदितास. किती रांदित रे दाडा? बिर्याणी. बिर्याणी कोता प्रॉन्सा बिर्याणी ओके. आणि हांव येयला किचना ओके. दाडा म्हाका ऑलरेडी ब्रेकफास्ट केला ओके. म्हाका दूध घायला आणि ओट्स खाता. ओट्स बिस्कीट ओके ते खाता ओके. आयज हे घायल नाय कित्याक म्हाका लायक जायना एवरीडे ओके. दाडा आतां मुगे इस्को स्टार्ट ना रे. हय. केदो जाणा आनी एक वीक नको. हय आनी एक वीक हा. थोडो दीस उलय बेगीन गेले. 1 एप्रील स्टार्ट. सो फ्रेंड्स हांवें मुगे ब्रेकफास्ट केलो आनी आयज किचन आयला ओके. आनी हले आहा हले ओके ब्रेकफास्ट कोता. आनी ऑल्सो दाडा कित कोता? बिर्याणी करता. बिर्याणी आज रेसिपी दाखोवपा जाय. चल दाडान प्रॉन्स क्लीन करून दवरले हिंगा. केले दाडा प्रॉन्स उलय जाली ओके. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. केशें हांवें सगलीं समजता सगलीं बरें आहाय म्हूण. सो आज हांव कोता बिर्याणी. जायत जाणां सांगलें म्हाका की बिर्याणी रेसिपी शेअर कोराय म्हूण. सो लास्ट हांवें बिर्याणी केल्ली वेनिशा बर्थडे आनी तेज्या पयलीं एक पाट केल्ली. सो जायत जाणां सांगिल्लें की तूं रेसिपी शेअर कर म्हूण. सो हांव आतां हांव रेसिपी स्टार्ट कोता. चड कॉम्प्लिकेटेड ना सिंपल आहा बट तुम कोताय ते भाशेन लायक तुम टायम चड ना जाल्यार न्हू ही बेस्ट रेसिपी शॉर्टकट. अच्छा हांवें घेयला 1 kg प्रॉन्स क्लीन केलें आतां ओके. मागीर आतां हांव कितें करतलो एक मॅरिनेशन करपा बिर्याणी मसाला घेतलो. बिर्याणी मसाला टर्मरीक सॉल्ट पेपर योगर्ट आनी हांव मागीर कितें करतलो आनियन्स कॅरमलायज करतलो बरेचसा करता तेजो आनी मागीर ते घातलो मॅरिनेशनाक. प्लस मिंट लीफ चॉप करतलो आनी कोरिएंडर. ह्यो वस्तू घालपाच्यो पयल्यो ओके. डिस्क्रिप्शनाक सगळें घातलो कितें घालपा तें सगळें स्टेप बाय स्टेप ओके. चल हांव मागीर दाखयता तुमकां. फ्रेंड्स असं हांवें आनियन फ्राय करपाक घायला ओके. सो हांवें तेल घेयला आनी ते 3 आनियन्स हांवें स्लायस केलोले ताचे बरेस्ता करपाक घायला. आनी आतां 5-6 मिनट्स 7 मिनट्स लागतले ते फ्राय जावपाक. गोल्डन ब्रावन जाल म्हणटरी हांव ते काडटलो आनी मागीर तेजो ऑयल आहा तें हांव ते मागीर हें करतलो ग्रेवी करपाक. कित्याक तें आनियन आवाज सुटता न्हू तेजे बरो फ्लेवर येता ओके. आनी एक सांग तुमकां समज तुमकां आनियन बेगीन फ्राय करपाक जाय न्हू जाल्यार थोडेंशें मीठ उडयाय. तो आनियन मागीर मातशें मोव जातलो बेगीन आनी बेगीन फ्राय जातलें. कित्याक समज जर तुमकां टायम ना जाल्यारूच ना जाल्यार नॉर्मल फ्राय कराय. सो फ्रेंड्स हाचो आतां मॅरिनेशनाक घेता सॉल्ट पेपर टर्मरीक आतां हांव बिर्याणी मसाला घेता हेजो चीज बिर्याणी मसाला. तुमगे बरें आसा मसाला घाता हाचो आनी हांव थोडोसो न्हू तितून गरम मसाला घाता. थोडोसो सो या आतां हांव घेता योगर्ट. सो योगर्ट हांव घेतचोय ती धाकटी. सो हांव तुमकां सांगतलो कितू घेवपा तें. तुमचो तर ग्रेवी चड करपा जाय न्हू जाल्यार मातशें सुबेज घालाय. आनी समज तुमकां ग्रेवी मातशें लेस जाय न्हू जाल्यार लेस घालाय. सो हांव कितू जाणटो हांव टोटल 600 ml घाता. 200 ml एक कंटेनर. सो हांव घाता 600 ml कित्याक म्हाका ग्रेवी मातशें चड जाय
सो 3 याचे गायले. आता मेन चीज घालून गेले सारखे. ते जावन आसा जिंजर गार्लिक. सो मातशें म्हाका जिंजर गार्लिक न्हू सो बेज लायक जाता. सो 3 स्पून्स एश घालता. मातशें मिक्स दी. चड स्पायसी करून हांव कित्याक तूं जाणा लास्ट टायम देखून म्हणलें की हांव भुरग्यां लागून चड स्पायसी करूं वचना कित्याक ती मागीर खायनाय. सो लेस स्पायसी को तितले ती खाताय. सो आतां हितून उरलां आतां घालपाचें कॅरमलायज्ड ऑनियन्स, मिंट आनी कोरिएंडर. ते नेक्स्ट येता. हंगेलो बरिस्ता रेडी जालो. चड करपयलो ना, मातशें गोल्डन दवरला. आतां काडटा हांव आनी टिश्यूचेर दवरतलो. सो फ्रेंड्स हेचो बरिस्ता गायलो आनी मिंट लिव्स आनी कोरिएंडरूय बी गायलें आनी आतां हांव मिक्स करतलो सगळें. आतां आमगे सगळें जालां मॅरिनेशनाचें. ओके, आतां हांव तुमकां दाखयतलो रायस कितको घालता हांव. कित्याक हांव हें सेपरेट करून लेयरींग करता. हांव दम माना कळटा तुमकां. हांव सेपरेटली करता. आमकां तो कुकर आहा चोय रायस कुकर तेजे बरें जाता. आनी कोण न्यू देखून अशें करून करपा सोदताय जाल्यार हो कुकर जे हांव यूज करता तो बेस्ट कुकर जाण तूं. उदक देखून कितें हें जाता देखून जाल्यार तो एडजस्ट करता आनी सारको लायक युजर फ्रेंडली असो देश सांगपाक शकता तुमकां. कित्याक बिश्टें करूंक गेलें न्हू आनी कांय कोणा सुमार कोणा रायसाचो. बट हो रायस कुकर इज व्हेरी हेल्पफूल एंड व्हेरी हँडी. तो तुमचो तर मेळट जाल्यार घेयाय प्लीज. लिंक घालता हांव डिस्क्रिप्शनाक. सो आतां हो मॅरिनेशन एटलिस्ट 1 hour फ्रिजीन दवरतलो धांकून. सो काय बसता तोच हो मुगेलो बासमती रायस टिल्डा प्युअर बासमती रायस. बरो येता एक्चुली. मुगे फेवरेट तो. हांव होच यूज करता. दुसरे म्हाका तितून लायक जायना. ओके, सो हांव 3 माप घेतलो. ओके, 3 कप्स घेतलो आनी रायस करतलो. सो फ्रेंड्स हेचो हे वॉश केले रायस वॉश केले. सो हांवें 3 कप्स घेयलोली न्हू हेचो ही कप्स. आतां तुमकां समज धाकटी कप जाय जाल्यार तुमी यूज कराय कप्स. सो 3 कप्स म्हळ्यार 6 कप्स हांवें डबल करपाची. 6 कप्स हांवें उदक घालपाचें. ओके, सो कन्फ्यूज जायनाकाय. बासमती रायस मातशें डिफरंट आसता, रोखडें फुगता. सो ताका लागून हांव 6 कप्स घातलो. ओके, आनी जो कुकर आहा चोय न्हू तोय बरो. सो तो हेल्पफूल. तो समज चड उदक देखून आसल्यार स्टीम करून भायर काडटा. ओके, सो फ्रेंड्स हेचो हें आतां कुकराक घायला आनी हांव थोडेंशें न्हू ऑयल उडयतलो. ते रायस स्टीक जावचे लागून. आनी मागीर घातलो सॉल्ट. सॉल्ट घातलो बिरयानीकू रायसाकू. मागीर घातलो होल स्पायसीस. आतां घेयले चोय 5 इलायची, 4 cloves, 4 peppercorns and 5 cloves. Star anise, cinnamon, शाही जीरा ते घातलो. जायत लोक बे लीफ घाताय बट म्हाका बे लीफ घालपा नाका. मुगे मातशें सेपरेट न्हू ते डिफरंट आहा रेसिपी. सो जालें आतां हांव मिक्स करतलो.
सो फकत हांवें हिंगा रायस मारपाचें आनी स्टार्ट करपाचें. ऑटोमॅटीक सगळें कटोलें हो कुकर. आनी हिंगा थंय हो आतां न्हू ओपन करपाचो कितें स्टीम वचपा जाय. केन्ना मिस्टेक कोताय केन्ना हो बंद केली न्हू जाल्यार आख्खें मागीर पॅच पॅच जाता शीत. सो मागीर ओपन करपाचें. सो फ्रेंड्स हेचो तेल तापोलें. आतां घाता आनियन. सो आतां हांव घाता जे मॅरिनेशन केला ते प्रॉन्स. आतां हे स्लो फायराचेर कूक जायंगे. ही आमगे ग्रेवी बिरयानीची. सो फ्रेंड्स हेचो हांवें फ्राय करून आनियन दवरल्या न्हू. सो आतां तें बरें टिश्यूचेर स्प्रेड करून दवरलें कित्याक आतां क्रिस्पी जावपाक. नाजाल्यार तें ऑयली उरतलें आनी सोगी उरतलें. सो ताका लागून स्प्रेड करून दवरलें मातशें वार लागली आनी क्रिस्पी जायली. आनी फ्रेंड्स हेचो ग्रेवी रेडी जाली आमगेली. काय बरी दिसता तेचोय टेस्टूय बरो आहा सारको. काय बरी रिच जाली तेचोय सारकी बरी. असे राईस रेडी केला ॲश्लीन बिर्याणीचं. आता लेयरिंग कोता ना रे. ग्रेवीचे काय बरी जाल्या. यम्मी यम्मी. ॲश्ली कोता आता बरें लेयरिंग. ॲश्लीगे बिर्याणी बेस्ट जाता. ये फ्रेंड्स जेवपाक बिर्याणी खावपाक येय. अम्माय वाटतो तुमकां. हें कितें घायलें तें सांग आतां. मीठ आनी कोरिएंडर. ओके मिंट आनी कोरिएंडर. आतां घाता बरिस्ता थोडो उडयता बरिस्ता मोदें. ओके होचे बरिस्ता. दुसरो लेयर घाता आतां होचे दुसरो लेयर. आनी सेम पोतून कंटिन्यू करपाचें. आनी एक लेयर. आतां हें घातो हें कितें सांग. केवरा वॉटर पंडन लिव्स वॉटर. हेजे बरो येता फ्लेवर. थोडो घाता. ओके केवरा वॉटर घाता ॲश्ली. आनी रोज वॉटर. आनी रोज वॉटर थोडेशें टेस्टाक. आनी पोतून सेम लेयरिंग ग्रेवी प्रॉन्साची. सेकंड लेयर मातशें चड घालपाचें कळ्ळें तुमकां. सेकंड लेयर मातशें चड घालपाचें. सेकंड लेयर चड घालपाचो ग्रेवी कित्याक ती मागीर वयता सकला. हॅलो कुकर काय भरता ते काय भर रायस घालता ते. हय रायस बरो जाता. हांव जायत पाट एज कुकरार लिंक घाता. बट आय थिंक सो सोल्ड आउट आहा. बट हांव पोतून लिंक घातलें. ट्राय कोराय. बरो कुकर सगळें करूं मेळटा. चोय एशें कोन्न आसता. दाखयलें तें न्यूट्री कूक बेस्ट कुकर. हय ऑटोमॅटीक. सो इतले. आनी आतां लास्ट ग्रेवी घालता सारकी.
आणि सोलो आला मेलो हेजे फोनाचे आणि मुझे येली भिरांत ऍशली किती म्हणू इन्या पण काय म्हणू हो मान स्टार्ट झाली चले म्हणजे सो अजय ऍशली नायको लेअर आणि केलं नेक्स्ट माय ट्रिक दाखयत तुमकां सारकी कोणा दाखयलें ना आसता तुमकां हो जाणां आसतले ओके लास्ट ट्रिक तेजेर वा ती आख्खी बिर्याणी रेसिपी सांगलेली सो इचोय ओके लेयरिंग केलें आणि लास्ट तुमकां ऍशली दाखयतलो सो आयकाय ओके तेगे सिक्रेट सो सिक्रेट सांगलो तुमकां हांवें न्हू बिर्याणीची कितली लास्टा करपाची इचोय ही सिक्रेट गॅसीचे कितें दवरला कोडसो सो गॅसाचे कोडसो आहा आनी हेचो एक धाकटे हे घेयला ओके हितून घायल्या घी घायल्या आनी थोडीशी घी सायडीच्या उडयल्या आतां कितें कोता हांव तेका स्मोक कोता हांव सो दिश्टी पडटा कितको स्मोक जाता ती इचोय बेग बेग करपाचें आनी आतां बॉम्ब करपाची बंद कर आतां जातली आमगेली बरी इन्फ्यूज बरो स्मोकी फ्लेवर येतलो तेका तुम ट्राय कराय आनी मागीर सांगाय म्हाका रेसिपी कशी जाली ती ओके ही सिक्रेटच आहे कोण ऍशली सांगपा नाही तुमकां ही मुगेली सिक्रेट रेसिपी बेस्ट जाता स्मोकान बरो भायर सरताचे हय अचोय एक्स्ट्रा स्मोक बरो भायर सरताचे हा मागीर मेळटाय तुमकां हात तोंडां ओके दाखयते तुमी ट्राय करा आनी कमेंट्सान सांगाय केल मोठी रेसिपी म्हाका ओके चल सी यू मोग आसूं 1 hour later. इचोय हांव रेडी बिर्याणी खावपा धाडली न्हू गो हय ए अलिया मस्ती को नाही दिता धाडा दिता रा वेट बाबा सारकी घोस्ताची पुरा चल या लायणी रावला वेट आल गिव यू वेट मसाला ना ना तेक वायटू कर बेस्ट जाला बेस्ट जाल्या धाडाय बिर्याणी यम्मी 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 ट्राय करूया ओके रेसिपी दाखयल तुमकां ऍशलीन सारकी बेस्ट जाता ट्राय करूया सो बेस्ट कोता आमी जेयता आतां चालू प्लेट दवरल्या आनी गेले अशें गेले सो आमी जेयता आनी मागीर मेळटाय तुमकां बाय आनी वेदर चोय फ्रेंड्स क्लाउड्स बरी दिसताय आनी चोय भायर येयलें चोच्या सगळें बरें थोड्याय आहा पावस पडला मातशें खूप दाखय कधी हय दोंगरार जबल ती क्लाउड्स चोय ऍशली सांगता काश्मीर ही बरें सदा कमेंट Share. subscribe